सांतिनास हो फाटली आसा तो सांतिनास, तो फुंडादोर जेजुईट संस्थेचो. जेजून ताका एक अणभव दिलो. तो गेर्रान भाग घेतालो स्पान्यांक आनी फ्रांसाचे व्हडली फौज भितर सरलेली आनी हे थोडेच जाण आसलेले. एक किल्लो आसलेलो हो थोड्याच जाणांक घेवन तांचे विरुद्ध झगडटालो. तो फायली पडलो. ताचे मेरेन बाकीच्यांनी सगळे म्हणूंक लागले आमच्यान झगडोंक जायना, असलो काळजीदार कोण ना आमचे मदें. ते मेरेन सावन ताचें जिवीत ताणें सगळ्यांक जेजूक भेटयलें. जेजूक भेटोवन मागीर ताका अशेंच घडटालें. ताचे सरशीं म्हण हितून बाकीचे जे येताले तो तांकां सगळ्या जाणांक जेजूशी व्हरतालो. आयज आमी पळयता दुसऱ्या वाचपान निमाण्या शुभवर्तमानान कशे भाशेन मेळ्ळे आत्मे ताका वळखतात. हो मेळो आत्मो कोणा बरोबर आसा? त्या मनशाच्या जिवितांत आसा. तो मनीस न्हय पूण मेळो आत्मो ताचे सगळें उलयता आनी तो म्हणटा हांव जाणो कोण पळयता तूं. ताका म्हणटा तूं भायर सर. तो भायर सरता. तो मनीस शुद्धींत येता. अशेंच इनासाच्या जिवितांत घडलें. तो आपणाक जाय पळय तशें करतालो. हें आपलेपण आमचे मदें आसा आनी हें आपलेपण आसलें की ना मागीर देंवचारूय तातूंत वावुरता. आनी जेजून ताका उडयल्या उपरांत हो मेळो आत्मो ताचे सवे आसलेलो तो भायर गेलो आनी तो शुद्धींत आयलो आनी ताका आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवंक जाय आसलें. हे भाशेन ताणें जेजूक भेटयलें आनी आपूण म्हत्वाचो न्हय पूण जेजू ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय म्हणून ताका ताणें हे संस्थेचो वडील केलो. जेजुईट संस्था, जेजूची संस्था, जेजूचे वांगडे आमी हे भाशेन. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी पयलो वयलो स्थान कोणाक दिवंक जाय? आमी आमकां दिता. आमचेर हे भाशेन मेळे आत्मे आसात ताका लागून आमी हें कितें म्हणटा तें कितें कोत्ता नाका जाल्लें कोत्ता. हें सगळें ह्या मेळ्या आत्म्याक लागून. पूण ही मेळ्या आत्मे कित्याक लागून येतात? कित्याक आमी आमकांच पयलो वयलो स्थान दिलेलो आसा आनी ते आमचे सवे वावुरतात आनी आमकां नाका पुरो कोत्तात. आमी जाणो सगळीं जाणां. कितलीं जाणां तुमी म्हणटात हांव बरी ना, पूण देवान आमकां ते भाशेन करूंक ना. देव आमचे सवे आसा तो सगळें बरेंपण आसूंक जाय न्हय. कित्याक बरेंपण ना? कित्याक आमी देवाच्या उतरान आमचें जिवीत सारिना. आमी आमचींच उतरां सगळीं आमचींच उतरां चलतात. नाका जाल्लीं उतरां, नाका जाल्लीं चिंतनां तींच घुंवतात आनी आमची भावना तांचे बरोबर. पयले वाचपान आमकां सांगलां देवाचें तर उतर आयकत आमी ह्या मेळ्या आत्म्यांक सारकें भस्म करून उडयतलो. ताका लागून भयणीनो आनी भावनो, जेजूनच आमकां सांगलां म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. ताचीं उतरां, ताचें उतर जेजू जावन आसा देवाचे शब्द, ताचें नांव तर घेतलें सगळें आमचे भितर आहा तितलें नितळ जातलें. कितले पाटी हांव सांगत आसा तुमकां, रातची कोंत घेयात. प्रत्येक मणी म्हणजे एक बीड पळय आसा तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जो जिवीत जावन आसा तो आमचे सगळें बरोवन येता. कुडींत, मनांत, आत्म्यांत सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सवें आसा. ताच्या नांवांत आमी सगळें भायर काडया. आरे ताच्या नांवांत तर आमी उलो मारलो ताका, हें सगळें तो नितळ कोत्तलो न्हय. आयज पळयलां आमी त्या मेळ्या आत्म्यान ताका वळखलो. कोण तो जाणो जालो, रोखडोच ताका भायर काडलो आनी त्या मनशाक शुद्धीत हाडलो. ते भाशेन आमकांय जातलें. आमी कोण? ताचे कुडीचे सांदे, पूण ते भाशेन आमी जियेता ना. आमकां तें आमच्या मनांत आयकलेलें आसा पूण ते भाशेन आमी जिवंक जाय म्हूण नको आमी.
हें केन्ना घडटलें जेन्ना आमी खरेपणी हे पळय सगळे देंवचार आमचे भितर आहा तांकां जेजूच्या ताब्यान केलें की ना मागीर आमी शुद्धींत येतले आमकां समजोंक लागतलें आमी बावळचे दोळे उक्ते करून सगळें ताणें आमकां शिकयलां तें पळोवंक लागतलें आनी हे भशेन आमचें जिवीत जियेतलें आतां काजारी ओ आंकवार हें देणें ताणें दिलेलें आसा आतां हांव मोटो आशी म्हणटच देवान म्हाका देणें दिल्लें आसा ताणें म्हाका आपयलेलो आसा म्हजे मनांत आसलेलें की हांव काजार जातलो म्हणून पूण ताची येवजण वेगळी आसलेली ताणें म्हाका आपोवणें दिलें म्हाका कृपा दिली आनी हे भशेन हांव जियेतां तुमी जीं काजार जालेलीं आसा ती तुमकां काजाराचें देणें मेळ्ळेलें आसा तुमकां ताणें आपयल्यान दोगांयकूय एकठांय केल्लें आसा पूण तुमी तुमचे पातयो न्हय ताका एकवटोन तुमी एकामेकाचो मोग ताणें केलो तशे भशेन कोत्तेल्यात हें तुमी चुकतात खूब पाटी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय काजारी ओ आंकार ताका पयलो वयलो स्थान दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां ताका दिलो तर तो आमचें जिवीत चलयतलो न्हय कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे अरे पळयात न्हय आमची कूड आमी हात बाग कशें हालतात ते आपशीं चालतात ना हांव तें आवयतां म्हणून तेच भाशेन जेजू आमकां जे भाशेन आमकां वापरूंक जाय ते भाशेन तो वापरतलो पूण आमी कितें करूंक जाय ताका आजीर जावंक जाय हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे साबीण मायन म्हणलें पळय ते भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय तेन्नाच की आमी शुद्धींत येतलें आनी हांगसर पळयात त्या देवस्थानांत तो शिकयतालो कशे भशेन शिकयतालो देवाच्या एकवटान रावन ताका लागून हे आमचे धर्मशास्त्री आसात ते भाशेन आनी बाकीचे आसात ते भाशेन न्हय वो अधिकारान उलयता पळय आनी मेळ्ळे वचपे पर्यंत ताचे आयकतात वय हे भशेन आमचें सगळें घडटलें आमी कितें करता दुसरी कोण गाय सवता म्हणून आमी सवंक लागता म्हणजे आमी कोण जाता तांचे गुलाम जाता पातकाचे गुलाम जाता आमी पूण आमी नको कशे भशेन सावरांक जाय पळय तें कशेच भशेन सांगूंक जाय कितले पाटी सांगलां हांवें तुमकां जेजूच्या नांवांत रावात न्हय मागीर तुमकां घोटाय मेवतली नाजाल्यार हें भितरलें सारकें रेंवीचेर बांदलेलें आसा आमचें जिवीत खोडपार जेजूचेर रावंक जाय मागीर कितें करतले आमी आमची चिंतना भावना जेजू सवय दवरतल्या दुसऱ्यांची चिंतना भावना चाल आमी जेजू सवय दवरतल्या आनी हे परी आमकां अधिकार मेळटलो खंयसान ताचो तो आमचे सवय आसा ताचो अधिकार मेळटलो आमकां आनी आमी बरें करतलें वायट न्हय आमकां हे भाशेन जिवंक जाय की ना म्हणून तुमी जाणात आतां कितें करूंक जाय पळय तें हांव तुमकां सदांच सांगतां रातची सकाळची कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणी आसा पळय हे 50 आनी 9 पाटी तुमी सुस्कार घेतल्यात आनी हे 50 आनी 9 पाटी जालें की ना तुमी सारके शुद्धींत येतल्यात सगळे मेळे आत्मे पळय आमचे मदें आहा ते सगळें भायर सरतलें खूब पाटी तुमी म्हणटात म्हाका राग येता हांव फोटी मारतां हांव चोदतां हे कित्याक लागून जाता कित्याक हे भितरल्यान चाल घडोवन आयिल्ली आसा ती सारकी पुसून वेतिली आनी जेजू मागीर रातचो आमकां थाऱ्यार हाडटलो कित्याक आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत केलेलें आसा कित्याक आमी ताचींच तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो मागीर तोच आमकां इरास दितलो सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटान पोत्तून रावया कित्याक सकाळीं ताका एकवटान रावलीं की ना ताची चाली प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येतलें आनी दीसभर मागीर जशे भशेन आमी मोबायल आमचो यूज करता न्हय पयलो ताका चार्ज करूंक जाय नाल्यार वापरूंक जायना जेजू सगळें आमी चार्ज जाली की जेजू सारकें आमी जातलें कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे त्या प्रमाणे आमी जियेतले हें सिंपल लॉजीक आसा ते प्रमाणे आमचें जिवीत सारया भयणीनो आनी भावनो वेळ लायनाकात आतांच निर्णय घेयात आनी आमचें जिवीत अदीक बरे भशेन सारया देवाची येवजण बरें जियेलीं तर आमकां खूब शांती मेळटली घोटाय मेळटली आनी आमी फुडलीं पावलां ताचे सवय मारतले संवसारांत खूब चलता आमकां वीट येता आमकां आकर्शणूय जाता आमी तातूंतय पडटा पूण तातूंत पडले म्हणटून मागीर आमकां भायर सरोंक जाय कितले आतां हांगसर ते ह्या आसात कसिनोज कितलीं जाणां आतां गरीबायन आपलें जिवीत सारूंक लागलेलें आसा ते खेळतात खरी पूण सगळें मागीर केन्नाय काबार जाता
आनी ती मागीर गरीबसाणीन जियेतात. सगळे विकलेले आसा. हे भाशेन पातक आमकां सारकी लाचार करून उडयतात आनी आमी ते भाशेन जियेता. ना, जेजूक उलो मारया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. ताणें आमकां सुटका सोडवण दिलेली आसा, ती आमी आपणावया आनी ताचे सारकी आमी जावया. सदांच हे भाशेन सकाळचें सांगेचें केलें की ना, ताचें उतर आसा, सगळ्यां कडेन पवित्र पुस्तक आसा, नव्या कोरांतलें वाचूंक लागात. तुमी वाचता ते प्रमाणे हे भितरल्यान सगळीं चिंतना भावना तुमची नितळ निर्मळ जावंक लागतली आनी तो तुमचे कडेन उलोवंक लागतलो. तो तुमकां सांगतलो तुमचे कशे भाशेन सुटावे करूंक जाय पळय ते. आनी खूब जाणां तुमी तियर्स करतात. तियर्स म्हणजे कितें? जेजून आमचें जिवीत आपणावन तो आमचे पासत मेलो. ताच्या जिवितान ही सगळीं घडितां घडलीं. आतां तो आमचे सोबेन जियेता आनी आमी ताच्या जिवितान एकवटोन आतां ताका आमी हाजीर करता ह्या संवसारांत. तर हे भाशेन सायबीण मायेचो मनोभव पत्करया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. हांव चाकोर जावं म्हजे सोबेन तुज्या उतरा प्रमाणे ताका पयलो वयलो स्थान दिवन. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. पांयाची बोट आसा थिंचुतान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या आनी सगले सुस्कार भायर सुटना जशे भाशेन आणयेंतलें उदक आमी भायर उडयता आनी आणयेंतलें सगळें भायर सोदता, तेच भाशेन आमची चिंतना बरी वायट पोजणी सगळीं भायर सोदतात आनी आमी नितळ निर्मळ जाता. आनी दुसऱ्या सुस्कारान नवें उदक घालता न्हय, तेच भाशेन ताचें नवें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता आनी आमी अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ ताचे सगळें जावन आमचें जिवीत सारूंक लागता. जेजू आर्गां दिनवास तुका, कित्याक तुवें ही आमकां शिकोवन दिल्याय. तुजे शिकोवणी प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां मदत कर. वय पयले वाचपान आमी आयकलां तांकां तुजें उतर घेवंक जायनासलें, प्रवाद्यांक धाडून तुवें तांकां परतून तुजें उतर दिलें आनी आयज आमकां तुज्या पवित्र पुस्तकांत तें मेळटा. आमकां फुरसत दी तुज्या उतरान रावच्याक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे जिवच्याक.